सायडीन पळय काळोख केला खंय त्या सायडीन काळोख केला. हम्म. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. दनपारची न्हय 12:30 जाल्ली आसा आनी आमी सद्या वचपाक भायर सरल्या. ती म्हटल्यार दोडा मार्गार आनी बॅक सायड तुमी पळोवंक शकता पावसान काळोख केल्लो आसा. सो एक्चुली बारीक बारीक पावस शिंवरता म्हणून हांगसर आमी रावल्या. सो म्हटल्यार सोमतोच इंट्रो घेवया. आनी आयज जे ऑर्डरी आसा न्हय ते भरपूर आसा सामके. कशे कशे आमी घेवन येयल्या. म्हटल्यार बेगिना वयतली दोडा मार्गार बट अचानक असो पावस गावलो. सो सगळ्या ऑर्डरी आमी एका शॉपाचेर दवरल्या आतां कारण ते मागीर वले जातले न्हय तेका लागून. आनी तेज्या भायर आयचे जे ऑर्डरी आसा न्हय ते स्पेशली आसा ते म्हटल्यार घी आसा. खूब क्वॉन्टिटीन घी आसा. म्हटल्यार आयज आमकां 10 लिटर अशें घी जे आसा न्हय ते पोस्ट करपाचें आसलें. आनी बाकीचेय आयटम आसा जे फुडें हांव तुमकां दाखयतलें शेअर करतलें कितें कितें आसा तें. आनी प्लस अजून एक घी कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. सो तुमी ऑर्डर करूं शकता. घीक न्हय बरे तरेन तुमी रिस्पॉन्स दिल्लो आसा तेका लागून खरेंच मना पासून थँक्यू. असोच मूख आसूं न्ही तुमचो. आनी आतां मातसो असो पावस न्हय कमी जाला. सो आमी आतां वयता दोडा मार्गार आनी जाता इतले ऑर्डरी पोस्ट करता. आनी तेज्या भायर न्हय एक्चुली आयच्या ऑर्डरीन कितें कितें आसा न्हय तो व्हिडिओ फुडें हांव कंटिन्यू करता. आनी तेच्या मागीर बाकीचो ब्लॉग जो आसा कशें कितें घातलें गाडयेचेर कितें सगळ्या गोश्टी गडबड जाल्या न्हय सकाळच्यान ती फुडें मागीर कंटिन्यू करता. सो चला सगळ्यान पयलीं हांगसून आमी भायर सरता कारण मातसो पावस कंट्रोलान येयल्लो आसा पूण त्या सायडीन भरपूर काळोख केला. सो जाता इतले बेगिना पावता आमी पोस्ट ऑफिसान. सद्या आमठाणे आसा आनी आमठाणे व्यू बरो आसा सद्या पावसाचो. सो हेतून घालतलो तूं अरेंज कर मागीर. सो गायज आयची ऑर्डर जी आसा न्हय ती अशी कितेंशी आसा. आयच्या ऑर्डरीन न्हय घी आसा सगळ्यान पयलीं भरपूर प्रमाणान म्हणटा तशी घी आसा. आनी थँक्यू तुमकां सो मच कारण घीक लागून तुमी इतलो रिस्पॉन्स दिलो म्हणून. सो आयज आमी न्हय 10 लिटर घी जे आसा ते पोस्ट करतली. आनी हे पळयात अशे तरेन घी आसा. सो घीत ना तेज्या उपरांत बाकीचे आयटम आसा पूण सगळ्यान पयलीं घी आसा जे आमकां आयज पोस्ट करूंक जाय. आनी हेच्या पयलीं आमी घी पोस्ट केल्लें आसा आनी आतां परत आसलें तशें. सो आजुनूय ऑर्डरी चालूच आसा घीक लागून. जर तुमी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. सो हे सद्या आमी अरेंज करून घेता कारण आमकां आतां पोस्टान व्हरूंक जाय न्हय तेका लागून. आनी बाकीचे आयटम आसा ते म्हटल्यार ना चवळी आसा हळसणे आसा तेय दाखयता तुमकां. सो जितले जाता न्हय तितले आयज आमी पोस्ट करतली. हे सगळे थंय व्हरून आमकां पॅकींग करूंक जाय न्हय तेका लागून. सो इतलेच पॅकींग करता आमचो थंय बरो टायम वयतलो. सो हे पळय अशे तरेन हे घी आसा जे आतां व्हरतली आमी. हांगसर तुमी पळोवंक शकता एकदम हेवी आसा सामके बॉक्स. सो अशे तरेन आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय चवळी बीन दाखयता तुमकां. हांगसर पळयात कोणाचो मसालो आसा 1 किलो. तेच्या मागीर फीश करी मसालो आसा. तेच्या मागीर हांगसर चवळी आसा 1 किलो. अशे भरपूर जाणांची ऑर्डरी आसा. तेच्या मागीर हळसणे आसा. थोड्यांनी 2-2 किलो हळसणे सुद्दां घेतलेले आसा. गरम मसालो घेतला. अशे बरेचशे ऑर्डरी आमी राती कडेन हे सगळे अरेंज करून दवरलेले म्हणजे आमकां आतां ते व्हरपाक बरें पडटले. सो डिटेल्सान हांगसर तुमी पळोवंक शकता. हे पळय अशे तरेन हे अरेंज केला आमी. म्हटल्यार आमकां आतां व्हरपाकूय बरें जाता इजी पडटा. आनी नेम वायज न्हय हे सगळे आमी काडून दवरलेले. हांगसर आनी एकल्या कस्टमराची ऑर्डर आसा. ही पळयात 1 किलो आनी प्लस 1 किलो म्हटल्यार 2 किलो अशे हळसणे आसा. आनी हळद हळदीक सुद्दां खूब जाणांनी बरे तरेन रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. हांगसर सुद्दां बरे तरेन खूब जाणांची हळद आसा जी आयज पोस्ट जातली. एक्चुली हळद जी आसा न्हय ती मदीं आउट ऑफ स्टॉक जाल्ली बट आमी परत आसली तशी स्टॉकान हाडलेली आसा. हळसणे चवळी हे एक्चुली न्हय स्टॉक काबार जाल्लो मदींचो. इवन आतां फीश करी मसालो सुद्दां स्टॉक काबार जाला बट तेजें प्रिपेरेशन चालू आसा बॅक कॅमेरा. परत मिरसांगो हाडप सुकोवप हे सगळे गोश्टी बॅक कॅमेरा चालू आसा. सो आय होप सो सगळीं जाणां आमकां अंडरस्टँड करतली कारण मातशें आतां ऑर्डरी डिले जाले कारण सगळो मसालो जो आसा तो स्टॉक काबार जालो तेका लागून. सो अशे तरेन हे ऑर्डरी आसा जे आमी आतां परत असले तशें अरेंज करून थंय व्हरून हे सगळे डिटेल्सान पॅक करतले. ते तुमकां फुडल्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलेच म्हटल्यार मागीर फुडें हांव कंटिन्यू करतलें. ओके चला हे सगळे रॅपर बीन घेतला आमी जो आतां आमकां घेवन पोस्टान वचूंक जाय. सो तेजीच मातशी गडबड आसा आमची आनी बॅक कॅमेरा संजय व्हिडिओ शूट करता.
सो चला हे सगळे करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. डायरेक्टूच घालची पडटली ती, ह्या पिशवेन घालतलो. सो हे गायज तर सकाळचो टायम आसा आणि अशा तरेन हे पळय आयचे वेदर आसा आणि सद्या आमी भायर सरल्या. आयज भरपूरूच पार्सलां जाल्यार सामकी. सो सगळ्यान पयलीं पार्सलां न्हय एडजस्ट करता गाडयेचेर आनी मागीर प्रॉपर उलयतात आमकां. ही पळयात हांगसरूय आसा मम्मी, ही पळयात हाय करतात तुमकां. आनी हें कितें करता सर्कस केल्ले भशेन, सर्कस करून न्हिदला हे पळयात. सो गडबड जाली सगळी आनी पावसूय कितें काळोख करता. पावस येवच्या पयलीं न्हय आमी एकदां पोस्टान पावूंक जाय, मागीर फुडें. रेनकोट घेतल्यार बरो दिसता न्हू. कितें बरें न्हिदलां हें पळयात, सुस्त सामकें, वारो लागला ताका. सो भरपूर पार्सलां जाल्यां आनी स्पेशली घी बीन आसा तितून, ताका लागून बरे तरेन मॅनेज करचें पडटा. पूण आमी रॅप बीन करून घेतला घी. सो चला हें सगळ्यान पयलीं करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. वारो बरो येयलो हे पळयात. तरी आयज मिरसांगो बीन सुकत घालूंक ना आमी, कारण पावसाचें वातावरण आसता ताका लागून फाल्यां बीन पोवंक जाय. तर चला मागीर मेळटा. तशी पार्सलां दवरून गाडी कशी चलयतलो? दुखलता पार्सल पळयात कितली आसा आनी गाडी कशी कितें चलयतलो, हें व्हडलें टास्क. पिशवेन घालया थोडी पार्सलां, जावची ना ते कितें. सो गायज चला जालें सगळें घेतलें वितलें, साठलो पोटलो कितलो आसना भरपूर आसा आयज सामको, कारण आयज खूब ऑर्डरी आसा जे आमकां पोस्ट करपाक जाय. पळोवया, ऑलरेडी आमकां लेट जालो भायर सरता, सगळें पॅकींग बीन मसालो करता म्हणसर. आनी रेनकोट घेतला, पावस पडटा न्हय ताका लागून. संजय हांगसर येवन रावला हो पळयात आनी फुडल्यान पार्सलां पळयात कितली आहात ती, कसो बसला ना. चला रेनकोट घेतलो रे हांवें. कितें म्हाका बसोंक जागा तरी मेळटली? कितले जड आसा रॅपर हो. पॅडल मातशें एक पॅडल ते हे काड मातशें. एका सायडीन त्या सायडीन पावसान तर काळोख केला. सो मातशी न्हू पिशवी गड्डर, हांव बसा सर नाल्यार 2 मिनटां कितें करूं. बॉक्स अरेंज करूया. बरें येदो एका हातीन जा. ओके ते दी सर. बेगीन आमकां 4 व्हिलर घेवंक जाय, पॉसिबल जायना आतां तें. कितें रे पण. ओके हां दी म्हाजे कडेन दी, नाल्यार ते घेता अशें हे सायडीन घेता, पळयता जाता तशें घेता. दी असलो तसो न्हय पावस स्टार्ट जालो. पार्सलां गाडयेर घातली आनी पावस स्टार्ट जालो. अजुनूय आमी आमटनेच आसा. कितें रे अजुनूय आमटनेच हे करता रावल्या. आनी हे पळय पावसान कितें केलां. थंय आसा, हालोकूच गावना. कमी जाल्लो सो म्हटलें पार्सलां घालतली. गाडयेचेर जशी पार्सलां घातली तशी स्टार्ट जालो. आतां कितें म्हणटा आमकां 4 व्हिलर घेवचीच पडटली. कितें 4 व्हिलर घेवचीच पडटली. गायज तुम्ही कमेंट करून सांगा आमी 4 व्हिलर घेवपाची जायत की नाका ती आमकां. सो खूब जाणां कमेंट करता की आमकां 4 व्हिलर घेया म्हणून. आनी एक्चुली आमकां 4 व्हिलराची गरजूय आहा. इतली गरज आहा ना की आमी बी सांगूं शकना आमकां कितली गरज आहा. सो मातसो पावस कमी जाता नाजाल्यार वचूंक गावता. बरें दिसता एक्चुली पळयात.
तुका भिजोंक कोणी सांगला? गाडी गाडी पार्सल कशी कशी एकदा गाडयेर पार्सला ऍडजस्ट केला आम्ही. एक दोन जाल्यार ओके हा, कितली पार्सलां आहा तेका लागून. आणि हे सगळें काम करून आम्ही संजूगेर वयतली, थंय वयतली. आता हे आता काम कंप्लीट जातले काय खबर. आणि याच्या भायर म्हापसाय बीन पार्सल दिवपाक जाय आमकां. भिजतूच या कितें भिजतूच या. चल जाता ते जाता, ऑप्शन ना. चला गाईच वयता आम्ही आता, पोवया. भिजतूच वयता आम्ही, जाता ते जाता. पार्सलांचे रेनकोट घालता आम्ही. भिजले आता, पार्सला भिजोंक जायना. चला. एका सायडीन पावस पडटा आणि दुसऱ्या सायडीन आमची कंडिशन पळय कशी हा. चला, माझ्या हातीनूय असं पार्सला भरपूर. एकदा घेऊन बसता हांव गाडयेर. रावतली नाले आम्ही, वचपाकूय चान्स ना. सो भिजत गेल्ली बरी ना. रेनकोट असून काय फायद्याचं ना, घालूंक गावना. वत आसा एक्चुली. पावस म्हटल्यार कसो ना, वत दिसता आसतलें तुमकां व्हिडियोनी पळयात, पूण पावस पडटा. सो प्लॅन आमचो सगळो चेंज जालो. आमी आतां घरा कडेन वयता. चॉप जालो प्लॅन, चॉप जालो. पावसान जालो प्लॅन, चॉप जाला. हांगसर एक्चुली वत हा बरें हा, पूण पावस पडटा. वतूय चालू, पावसूय पडटा. आनी बॉक्सां बी सामकी भिजली. सो ऑलरेडी आमी बी भिजली. आमी आतां घरा वयता. ह्या कंडिशनान हांव बसला पळयात, खूबच आतां फोन जर घेतला जाल्यार आतां वयता येवपा. आतां सगळी गेले थंय पावली हांगसून कसयना डोंगर दिसता. तो डोंगर दिसता पळयात, तो कसयना डोंगर. हांगसर बेस्ट व्यू आहा संजू गेले थंय. आणि हांगसर आसा गणपतीचे देवूळ. हे पळयात दिसता आसतलें तुमकां. सो गंमत दुखली म्हाजी एकदम. सो ऑलमोस्ट पावली आमी संजू गेल्या थंय. कपडे ओले जाले सगळे. भरपूर पावस पडला दिसता हांगाय बी ना. पावली आमी, पावली घरा कडेन पावली. प्रॉपर. सो गायज एक जाले आणि पावली आमी संजूगेर. आणि पार्सलां सगळीं सगळ्यान पयलीं काडून घेतली. बॉक्सां जी आसा न्हय ती ओली जाली. आणि पळोवंक जाय तें कशें कितें, दुसरी बॉक्सां घालची पडटली. आणि हांगसून व्यू पळय संजू गेल्या हांगसून बरो दिसता सामको. पावसान आनीक बरें दिसता. हे पळयात बेस्ट दिसता सामकें. आणि हांगसर आतां न्हय वत येयल्लें आसा, पावस गेलो. सो मदींत वत येता आनी मदींत पावस पडटा. विचित्र अशें वेदर आसा आयचें. सगळीं पार्सलां आमी काडून घेतली. आणि आतां पळोवया, आयज काय प्लॅन तर पॉसिबल ना ऑर्डर पोस्ट करपाक, कारण आयज सॅटर्डे आसा, हाफ डे. सो काम जावचेंय बीन ना, डायरेक्ट मंडे. सो जर हो तुमी व्हिडियो पळयतात, भरपूरशीं जाणां पळयतलीं. सो प्लीज मातशें अंडरस्टँड करून घेया. सद्या पावस पडटा मदीं मदीं, ताका लागून ऑर्डरी आनीक डिले जाता. ओके. सो कंडिशन दाखयता बॉक्सांची तुका. सर ही पळय सद्या बॉक्सांची कंडिशन पळय कशी जाल्या ती. सो काही यूज ना आतां. सगळीं बॉक्सां चेंज करची पडटली. पावसान भिजली बीन, तेंचे कॉर्नर अशे तरेन जाले. हे पळयात. सो सगळीं बॉक्सां ही मात बरी आसा, ही फूल बरी आसा सामकी. काय उदक लागूंक ना, बट हांकां सामकें उदक लागलें. सो ताका लागून ही बॉक्सां आतां कितें आहा
ही पळयात काही असे यूज ना असे कॉर्नर वयतले तेंचे मातशे हेत जायत जाल्यार सो चेंज करची पडटली बॉक्सां पळयात. सो घी बीन हांवें बरे तरेन रॅप केल्ले म्हटल्यार पोस्टान दाखयतली आनी मागीर बाकीचे प्रोसेस करतली बट अशे तरेन कंडिशन जाली. ॲक्च्युली नाही व्हिडिओ कंटिन्यू करूकच ना आता व्हिडिओ कंटिन्यू करता गडबड जाली सगळी तर जेवली बीन घरा कडेन आनी आतां म्हाज्या घरा कडेन वचपाक भायर सरल्या म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडेन वयता. गडबड मातशी कारण संजूक आतां कामाक वचूंक जाय ऑलरेडी दोन जाली आनी आयज भरपूर लेट जालो तेका लागून सो घरा कडेन वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां कारण आयज तर आमचें काम जावंक ना सो मे बी फाल्यां येतलें हांव संजूगेर आनी मागीर फाल्यां परवां पोस्ट करतलें अशें प्लॅनिंग आसा सो मातशी गडबड आसा सो घरा वयता आनी आतां पळयात एकदम अशें कडक वत येयला इतलें कडक वत येयला ना कितें न्हू रे इज बेटर वदर इतलो पावस पडूंक लागला पूण आतां अजिबात ना कडक वत आसा पळयात सामकें. तर चला मागीर घरा वचूनच मेळटा तुमकां कारण कामाक वचूंक जाय न्ही तेका 2,000 years later. पावस नाही गेलो पावस इतलो पाडो आसा ना आमी जशी घरा पावली नाही तशें बरें कडक अशें वत येयलें तर संजू नाही कामाक वचपाक गेलो हांव घरा कडेन पावलें बीन म्हटल्यार म्हाका पावून बीन गेलो तो आनी पावलो आसतलो कामार सुद्दां सो म्हटल्यार आतां व्हिडिओ एंड करया. लिपस्टीक बीन काडूंक ना आतां काडटलें कपडे चेंज केले आनी मातसो म्हटलें रेस्ट करया आतां रेस्ट बीन करतलें आनी परत आसलें तशें मिरसांगांचें काम स्टार्ट जातलें. मिरसांगो हाडले एक्चुली व्हिडिओ कांय शूट करूंक ना 2 दीस जाले आय थिंक सो व्हिडिओ कांय शूट करूंक ना. परत आसलें तशें वचून आमी मिरसांगो बीन हाडले हांवें संजून तेचें काम चालू आसा मिरसांगो कटींग बीन करप काल बीन कट करताली तेका लागून काल मम्मीन कट केले मिरसांगो कारण आमी तर बिजी आसली मातशी तेका लागून आनी कारण स्टॉक भरपूर तरेन काबार जाल्लो सो तो परत आसलो तसो भरपाक जायना ते बोवाळान आमी बिजी आसली आनी आतां म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करया. जीवन इतलो जॅम जाताना ट्रॅवल करून करून खूब जाणां अंडरस्टँड करतात की आमी इतलो ट्रॅवल करता म्हणून बरें दिसता जेन्ना तुमी वॉट्सॅपार म्हाका मॅसेज करता की रेस्ट बीन घेया म्हणून खरेंच थँक्यू सो मच. आनी संजूची खूब धांवपळ जाता आतां पळय तो हें सगळें करून आतां कामाक गेल्लो आसा म्हटल्यार तेणी ड्रेसअप बीन चेंज करपाक पॉसिबलूच जावंक ना तेका ते तसोच गेलो तो कपडे तशेंच आसले परत आसलो तसो पावस काळोख करता वत येता हें जाता. तर पळोवया आतां केन्ना ऑर्डरी पोस्ट करता ते कळटलेंच तुमकां. ओके फाल्यां तर संडे आसा म्हटल्यार परवा बीन ऑर्डरी पोस्ट करतलें हांव. आनी फर्स्ट टायम अशें जालें की आमची बॉक्सां जी आसा ती अशी पावसान बी हे जाली पण एक धाकटो असो एक्सपिरियन्स बी मेळटा न्ही आमकां कशें कितें तें. सो गायज चला तर हायचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करून. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता जर कोणी आजून घी जर ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करूंक शकता. भरपूर क्वॉन्टिटीन हांवें स्टॉक रेडी केल्लो आसा. ओके सो चला तर